144 कलम त्यांनी सगळ्याक बिल लायलो. रस्त्यार एक मनीस नासतालो, गाडी येवना. आनी जेन्ना आमी झांसीक पावले तेजे फुडल्यो ट्रेनी ज्यो आसल्यो त्यो सगळ्यो ट्रेन बंद केल्यो. त्यामुळे रेल्वे स्टेशनार जेन्ना कार सेवक देवले तांकां सगळ्यांक अरेस्ट केले, झांसी इस्कॉलांत ते दवरले. पूण आमची एक विशिश्ट तरुणांचो गट आसलो ट्रेनीक वर्सभर ट्रेनींग घेताले आनी ते खातीरूच ते कार सेवक तयार करपाचे आशिल्ले. आनी तेन्ना एक राष्ट्रीय सेवक संघाचो प्रचारक आसलो दुर्गानाथ नाडकर्णी, तेणी ही एक 50 तरुणांची फौज तयार केली. जेन्ना सगळ्यांक अरेस्ट केले त्या रातचे दुसऱ्या सकाळी मागीर सांजचे थंय मोर्चा आनी कितें कितें कार्यक्रम जाले. पूण वरसून जेन्ना आमकां आदेश येयलो की हे 50 भुरगे जे ट्रेन आसा तांकां हांगा दवरप ना, हांकां हय ते कार सेवक धाडप. त्या रातचे म्हाका अवगड जाता 3 सुमार आमकां उठयले आनी ते शाळेन जे दवरलेले पुलीस अधिकाऱ्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो आनी आमकां 50 जाणांक थंयसून पलायन करपाक परमिशन दिलें. थंयसून आमी वतना बरोबर एक ट्रेन चालू आसली पुष्पक म्हणून, त्या ट्रेनीन आमी थंयसून फैजाबाद पर्यंत लखनौ पर्यंत पावले. आतां लखनौ वचून परत फैजाबादचो खूब प्रवास आसलो, फुडें आनी कांयच ना. त्यामुळे थंय देवाना बरोबर पैदल यात्रा चालू केली. पैदल यात्रा चालू करता करता मेन रोडान दिसलो धरताले. परत आमी फैजाबादसून फुडें गेले तेन्ना परत आमकां अरेस्ट केले. म्हाज्या वांगडा आसलो एक प्रशांत कवळेरी आनी आमचो म्हापशाचो बिझनसमॅन मनोज वाळके. जेन्ना फैजाबादसून चलताना आमी परत आमकां 7 जाण म्हणजे बाकीचे 2-3 जाण आसले. एक नितीन देसाय म्हणून आसलो म्हाज्या वांगडा, वास्कोचो, दामोदर नायक साखळेचो आनी संदेश गाडगी वाळपयचो. थंय फुडें वतना बरोबर परत आमकां रातचे धरले आनी एका भिलेन धरले आनी बरेंच बडयले इतके बडयले की पांयाचे तळव्याचे तुमी मारले सगळ्याक, जेणे करून आमी फुडें चलोवंक पावना. तांणी हाडून बस स्टँडार सोडले की तुमी गाडी गावता ती घरा आनी गोंयाक चला. पूण संघाचें काम आनी संघाची जी पद्दत आसा ते कार्यकर्ते जे आसले संघाचे ते सारके थंय रावले. कार सेवक खंयसून येता ताका कितें हेल्प करप, ताका खंयसून जागो जाता. तेंच्यांनी आमकां एक स्पेशल रस्तो दाखयलो की ह्या रुटान तुमी चला, जो सगळो शेतांतसून वता असो रस्तो. आनी वातावरण म्हणजे गरमी आनी रातची कडक थंडी. आमी कशें करप की सांजचें चलोवंक लागप, म्हणजे दिसाचे जर चल्लेले रस्त्यांनी कार सेवकाक अरेस्ट करताले, बातमी येताल्यो. मागीर रातचे चला गांवागांवान बरें सगळं म्हणजे कार सेवक म्हणजे अक्षरशः देवाक पांयां पडना तशें पांयाक हातनात पांयां पडटाले. इतकें लोकांचे थंय हेल्प आसलो. हळू वयता वयता आमकां परत नायट पेट्रोलिंगान जे पुलीस आसा ते अचानक एक दीस फोकस घेवन आमच्या फाटल्यान म्हणजे जीप जी आसता फोकसाची ती घेवन आमच्या फाटल्यान लागली. सगळ्यांक सेवक जे आसले शेतान जी मेर आसता उसाची तितून भितर घुसले. तेन्ना एक्चुली फायरींग सुद्दां तेंच्यांनी केली. पूण एक आमचो टायम बरो आसलो, ते शेत आसल्या कारणान आमी उसाचे ते शेत तितून भितर घुसले आनी तशें थोडेशें सांबाळ म्हणजे प्रोटेक्शन जालें, आमचें संरक्षण जालें. त्या दिसा दुसऱ्या दिसासून मागीर जेन्ना चल्ले एक 60 किलोमिटर आमी चल्ले आनी एक आमकां 20 किलोमिटरचो थंयसून डिस्टन्स आसले कवर करपाचें. आनी सांगलेलें की कार सेवा ज्या दीस आसा तेजे पयले दिसा तुमी पावप किंवा रातीक पावप. त्यामुळे आमी जेन्ना परत चालू केले मागीर अख्ख्या देशांतले जे कार्यकर्ते कार सेवक आसले ते आमच्या वांगडा चलताले, म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेटीचे UP, राजस्थान, बिहार, पंजाब. हळूहळू तो प्रवास चालू आसलो. मागीर एक आमी जेन्ना फुडें पावले जाल्यार थंय एक कॅनल आसलो. कॅनलानसून इतके उदीक आसलें एक छातीभर आनी एक आमचो कार सेवक म्हणजे मनोज वाळको तेजे पांयाचे 2 तळव्याक मारले कारणान तो चलोवंक शकनासलो. अक्षरशः आमी ताका खांदार मारून व्हरताले. हांव एक प्रशांत कवळेरी आनी मनोज वाळके अशें करून आमी फुडें सरले. दर्शन नगर
तेजे फुडें मागीर रोखडीच अयोध्या जाता. एका आतां पेशंट म्हणजे एका वाटेन जोर येतालो मनशाक आनी तेजे हात जर आमकां पळोवंक येना ते कितें करपाचें म्हणून आमी जेन्ना दर्शन नगरान पावले जाल्यार एका फॅमिलीन आपलें घर खाली केलें, आपूण भायर रावलें आनी आमकां थंय आश्रय दिलो. थंयसर एक आमकां हुस्को की फाल्यां परत सकाळीं आमकां अयोध्येन 11 पर्यंत पावपाक जाय. एक 10 किलोमिटरचो फासलो आसलो. परत आमी चलोवंक स्टार्ट केलें आनी जेन्ना शरीर नदीचो पूल जो आसा आतां तो व्हडलो जाला तेन्ना ल्हान आसा, थंयसर 3 फाटे एकी कडेन मेळटा. ते 3 अशे गांव आसा. आमकां सांगलें तुमी त्या गांवांत रातचे रावपाक आनी सकाळीं तुमकां 11:30 सुमार दनपाराक तुमकां सुचना येतली फुडले कार्यक्रम कितें आसता. त्या प्रमाणे ते गांवांत पावले, ते रातचे रावले. सकाळीं 11:30 बरोबर म्हणजे त्या गांवांचे म्हत्व सांगपाचें म्हणजे थंय सुचना दिल्ली की कोणी आवाज करना. सगळे सिग्नल जे आसा हातींनी बोटांनी सिग्नल करून म्हणजे मौन व्रत जसो आसता तसो मौन व्रत सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलेलें. पूण आमी ज्या भागांत रावले ते 25,000 कारसेवक रावले, पूण दिसानातलो कोणूच भायर आवाजूच कोणाचो ना, म्हणजे सुनसान ह्या गांवांत कोणीच नाशिल्लें दिसता. पूण जेन्ना 11 जाली आनी कारसेवकांक आफयली भायर, त्या बरोबर 3 रस्त्यांनी 25 हजाराचो मोग एकदम शर्येचेर वयर चडलो आनी अयोध्येन घुसपाक प्रयत्न केलो. तेन्ना जे बॅरिकेड्स आसले अख्ख्या अयोध्येन किंवा जे पुलीस आसले ते एक्टीव जाले आनी धुंद लाठी चार्ज, मागीर तुजे फायरींग, मागीर हेचे गुळे स्मोकाचे अशें म्हणून कार्यकर्त्यांक झोडीत रावले. म्हणजे अक्षरशः झोडीत रावले. म्हणजे गोरवान सुद्दां इतले मारना इतले कारसेवक मारून लागले. कित्येक कारसेवक थंय मेले गेले काय कारण. तितून एक दुसरो जालो की कारसेवक मेलो की तेज्या तकलेक एक मडकी तरी घालप, नाल्यार पोटाक रेंवेचे पोतयो धरल्यो किंवा बांदप आनी तेका शरीरान उडप. म्हणजे आज पर्यंत कितले लोक थंय मेलो हिशेब गावूंक ना. तेका फाटसून मारता आनी फुडल्यानूच ब्लॉक आसा, कारण कारसेवक वयता थंय गावूंक लागलो ते पुला वयल्यान. म्हाका उगड आसता, म्हाका सुद्दां एका बॉडी वयल्यान क्रॉस करचो पडलो. केन्ना केन्ना उगड आसले लोक शार येता की तुका आमी मारगूच नासलो, फाटल्यान ते मारीत जातले, फुडल्यान फायरींग आसले. जेणे करून आमी मागीर जेन्ना एकदम क्लोज जाल्यार पुलिसाचो फोर्स सुद्दां आसा तो फाटी सरला आनी तांकां फायरींग करपाक बीन टायम गावलो ना. त्याच्या नंतर अयोध्येन गेले. अयोध्येन गेल्या नंतर थंय कार सुरू जाली बारीकशी. ती कार कल्याण सिंगाचें सरकार तयार जालें आनी 2 वर्सां जाल्या नंतर एक जागृताय समाजान बऱ्यापैकी जाली आनी लोकांक आमगे दिसूंक लागलें की आतां तें जावपाक जाय, कारसेवा जावपाक जाय. म्हणून ती 92 कारसेवा 6 डिसेंबराक डिक्लेअर केली. एक आमी हांगासून म्हाका 30 तारखेक भायर सरले. ह्या त्या कारसेवेचें वैशिश्ट्य म्हणजे हांगा सगळे सुविधा आसल्यो, काय पुलीस फोर्स अशें कांय नासलें आनी वेवस्था थंय आसली की 1,000चो तंबू, गोवा तंबू, पंजाबाचो तंबू, हरियाणाचो तंबू अशी थंय वेवस्था आसली. जाली दनपारचो टायम येयलो, कारसेवा जाली. तातूंत काही म्हणजे मनोहर पर्रीकर आनी आमी सगळे ती घुमटी बांदता. ती घुमटी थंय बांदली आमी आनी कारसेवा ती बेणवात ती सोंपली. तेच्या नंतर रातचें कितें जालें की एकूण अयोध्येन 1.5-2 लाख लोक आसले. कल्याण सिंगान राजिनामो दिना बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन ते गेले. सेंट्रल गव्हर्मेंटान नरसिंहराव सरकाराची सरकार आसली, नरसिंहराव तेणेन एक केलें की सगळ्या भारतान बोवाळ जालो लागलो मातशें. त्या बरोबर तेणी 1.5 लाख लोक जो आसलो एक रॅपीड एक्शन फोर्स रातची 3 घातली आनी अयोध्या घालून खाली केलें आनी टोटल रेल्वे स्टेशन पॅक केलें. तेन्ना एक जबरदस्त लाठीचार्ज जालो. म्हणजे रातचे 3 सगळे तंबून न्हिदलेले. रॅपीड एक्शन फोर्स आयलो आनी जोडीत केले सगळे धांवत ते
रेल्वे स्टेशनान पावले. तेजे उपरांत ती कार जेव्हा सोडली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.